येरादारीच्या नेमांचे पालन करपा खातीरची जागृताय मोहीम चालीक लावपाकूच जाय। मात आमी जे रेंट कार म्हणून गाडयो पर्यटकांक भाड्याक दितात त्यो गाडयो येरादारी पुलिसांनी गरजे भायर हाडून तांकां तालाव दिवचो न्ही। जर ह्या पर्यटकांनी नेमांचे उल्लंघन केले जाल्यारूच तांकां तालाव दिवचो अशी मागणी रेंट कारच्या मालकांनी येरादारी पुलिसां कडेन केली। शुक्रारा घेतिल्ल्या बसकेंत येरादारी पुलीस आनी रेंट काराच्या मालकांच्या मदीं बरीच वादावादी जाली। ट्रॅफिक अवेअरनेस मिटींग आसली तेजेर आमकां जे स्टेक होल्डर आहात रेंट बायक ओनर्स रेंट कार ओनर्स तांकां आयज ट्रॅफिक सेलाचे इंचार्ज जो अंजुना ट्रॅफिक सेलाचो इंचार्ज आहा गौरीश कोरोपी आहा तिणें आमकां आपयल्लें आनी तिणें आमकां जी न्यू स्किम्स आहा न्यू फायन्स आहा सगळें कशें कितें जाता ट्युरिस्टाक एक्सप्लेन करून सांगपाक आयज तिणें मिटींग घेतलेली। बट थोड्यो गोश्टी अश्यो आहा की अवेअरनेस हे घेतले ते दॅट इज व्हेरी गुड। ते ट्रॅफिक सेल आपल्याक जाता तशें ते भाशेन आपले हे करतात ते। बट थोड्यो गोश्टी अश्यो आहात की खंय तरी आता आमच्या अंजुना बेल्टाकूच सांगता एवरी 500 मीटर टू 1 किलोमीटर ट्रॅफिक पुलीस आहात आणि ट्युरिस्टांक आडयतात बी। सो आमी ते तेंच्या दोळा मुखार हाडून दिले की बाबा ट्युरिस्टांक आडयतात न्हू खरेंच जर कितें गरज आसा जाल्यार आडयतात बस हॅरेसमेंट करू नाका म्हणून आमकां ते दिसता की ट्युरिस्टांचो हॅरेसमेंट जाल्लो आहा हो आमी आयज प्रश्न तेज्या फुडल्यान घातलेलो आहा। कित्याक आमी अतिथी देवो भव म्हणटा आनी हांगा खंय तरी ट्रॅफिक पुलीस एवरी 500 टू 1 किलोमिटराचेर हाडून ट्युरिस्टां कडल्यान फायन जावं वॉट एवर चालू आहा इट्स लायक हॅरेसमेंट। आनी खंय खंय तुमी सोशल मिडियार पळयलें आसतलें खुबशे रिल्स व्हिडिओ काडून ट्युरिस्टूय आपली जें कितें घडलां पळय तें सांगता। अशें हे गोंयांत कित्याक घडटा? गोवा हे ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आहा आनी जर ट्युरिजम गोंयांत वाडयतलें न्हू जाल्यार हे खंय तरी स्टॉप जावंक जाय। खंय तरी कायदो आनी सुवेवस्था बिगाडटा जावं खंय तरी ट्रॅफिक हे हाडला जाल्यार थंय तर तेंचेर लक्ष घालपाचें। बट अशें कितें ट्रॅफिकाच्या नांवा खाला खंय तरी ट्युरिस्टाचें हॅरेसमेंट करपाक न्हू अशें म्हाजें म्हणणें आहा आनी अशेंच तेका सांगून दिल्लें हांवें। कित्याक ट्युरिजम मिनिस्टर सगळ्यांक म्हणटा की अतिथी देवो भव आनी ट्युरिजम वाडोवंक सोदता नाल्यार आयज खंय तरी हेंचेरूय तेंचेर लक्ष दवरूंक जाय। कित्याक प्रत्येक गजाल ते तावड्स करून सगळ्यांनी धुकलतात। आतां हे कितें आहा हे जे पळय गव्हर्मेंट मशिनरीज आहा ती खंय तरी आयज अशी दिसून येयल्ले की खंय तरी मिसयूज जाल्ली आहा आनी ट्रॅफिक ट्युरिस्टाक खंय तरी त्रास दितात अशें खंय जाल्लें आहा तेका लागून आयज मिटींग घातली। कशें आहा पळय जेन्ना तांकां परमिशन मेळटा फ्रॉम द ऑथॉरिटी टू कॅरी आउट द रेंट आउट बिजनेस तेन्ना तांकां नॉर्म्स घालून दिल्ले आहा गव्हर्मेंटान की दे हॅव टू ब्रीफ टू द ट्युरिस्ट मागीर दे हॅव टू प्रोवायड स्टँडर्ड हेल्मेट रिकग्नायज बाय द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी प्रॉपर हेल्मेट दिवपाक जाय तेंचे प्रॉपर लायसन्स व्हेरीफाय करपाक जाय आनी तांकां प्रॉपर ब्रीफ करूनच तांकां ती गाडी दिवपाक जाय। दीज आर द प्रोविजन। सपोज तेंच्यांनी प्रॉपर ब्रिफींग केलें आनी सपोज द ट्युरिस्ट जे आहा ते मिन्स लॉ फॉलो करतात ट्युरिस्ट दे वील डेफिनेटली फॉलो द लॉ एंड दे वील ओबे द लॉ एंड दे वील एन्जॉय देयर हॉलिडेज आनी कितें कोणाक त्रासय जावचो ना। आतां कितें आहा मॅक्झिमम फॅटेलिटीज वाडले आमचो गोवा बिंग अ स्मॉल स्टेट फॅटल एक्सिडंट ह्या वर्सा खूब वाडले। सो ते कर्टेल करपा खातीर देर इज अ स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट स्टार्ट जाला। कळंगूट पुलिशेन शुक्रारा 21 दलालांक अटक केला। कळंगुटेंत येवपी पर्यटकांक सतोवपी तशेंच हेर वेवसायांनी घुसपल्ल्या अशा दलालां आड कारवाय करपाची मोहीम कळंगूट पुलिशेन सुरू केल्या।